नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। आंध्राचे विभागणी वेल्यान सीमांध्र पेटले, 3 दिसांचो बंद सुरू, 2 केंद्रीय मंत्र्यांचे राजीनामे, वायएसआर काँग्रेसीचो मुखेली जगन मोहन रेड्डी बसता बेमुजत उपासाक। ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार शिक्षण माध्यमाचेर निमणो निर्णय, माध्यम सल्लागार समितीची शिक्षण मंत्री पर्रीकराचे अध्यक्षतेखाला जाली पहिली बसका। तिळारी धरणग्रस्तांक मेळटली 5 लाख रुपया ओटीएस, तिळारी सावन अस्नोड्या मेरेन घालतले पायपलायन, मुंबय जाल्ले गोय महाराष्ट्राचे जोड बसकेन निर्णय। गोयचे मायनिंगाचेर निरीचो रिपोर्ट येवपाक लागतले 3 म्हयने, निकाल फेब्रुवारी मेरेन हुंकळिल्ल्यात जमा, फुडली सुनावणी 22 ऑक्टोबराक। मडगाव आणि सांग्यार नवे नगराध्यक्ष, मडगावा दयानंद देऊलकार, सांग्यार आग्नेलो डिकोस्ताच्या गळ्यान नगराध्यक्ष पदाची माळ, मडगाव काँग्रेसीकडे। आणि राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां फाटी सुटला म्हणपी मगोच्या अध्यक्षान राजीनामो दिवचो, मराठी मोग्यांची माफी मागपाची मराठी राजभाषा आंदोलनाची मागणी। खबरो विस्तारान। स्वतंत्र तेलंगण राज्य आणि आंध्राच्या विभागणी वेल्यान सीमांध्र पेटला। आंदोलकांनी 3 दीस आंध्र बंदाचो उलो मारला। सकाळ सावन आंध्रातली स्कुला, कॉलेजी, मार्केटा, तिरुपतीक वचपी येरादारी बंद उडयली। तेलंगणच्या मुद्द्यावेल्यान केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी आणि मनीसबळ उदरगत मंत्री पल्लम राजून राजीनामे दिल्यात। वायएसआर काँग्रेसीचो मुखेली जगन मोहन रेड्डीन एकवटीत आंध्रा खातीर शेनवारा सावन बेमुजत उपासाक बसपाची घोषणा केल्या। केंद्रान वेगळे तेलंगण राज्याक बिरेस्तारा मान्यताय दिली। तेलंगण 29वे राज्य। स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्णयाचो निषेध करपाक आंध्रातले आणि खास करून सीमांध्रातले लाखांनी लोक रस्त्यार देवल्यात। तिरुपतीक वचपी रस्ते बंद केल्यात। माल येरादारी बंद आसा। आंध्र आणि दिल्लीतय लोकांनी मोर्चे काढले। आंध्र प्रदेश 3 दीस बंद दवरपाची घोषणा केल्या। केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी आणि मनीसबळ उदरगत मंत्री पल्लम राजून राजीनामो दिला। Then I have decided that I should resign from the Union Council of Ministers, and I have sought an appointment, and I will be tendering my resignation. वायएसआर काँग्रेसीचो मुखेली जगन मोहन रेड्डीन यूपीए सरकाराचेर फोग काढलो। शेनवारा सावन तो बेमुजत उपासाक बसपाचो आसा। Is it justifiable to split the state without any assembly resolution in place? I mean, what kind of democracy are we living in where intentionally people choose to ignore the importance of assembly resolution? Starting tomorrow, I'm going on an indefinite fast just to make sure that this country looks up and fights against this injustice. आंध्र प्रदेश विधानसभेन वेगळे तेलंगण राज्या खातीर थाराव घेवंक नासतनाच केंद्र सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्यान आंध्रातल्यान केंद्राचेर टिका जावंक लागल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार सरकार शिक्षण माध्यमाचेर निमणो निर्णय घेतलो। माध्यम सल्लागार समितीची पहिली बसका शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकराचे अध्यक्षतेखाला बिरेस्तारा पर्वरे शिक्षण संकुलांत जाली। 21 ते 24 ऑक्टोबर अशो सेगीत 4 दीस समितीच्यो निर्णायक बसका जातल्यो। मजगती 15 दिसां भितर शिक्षण खात्यान लोकांकडच्यान माध्यमाचेर सुचोवण्यो मागयल्यात। माध्यम प्रश्नाचेर सरकारान नेमिल्ल्या खासा समितीची पहिली बसका शिक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकराच्या अध्यक्षतेखाला बिरेस्तारा पर्वरे शिक्षण संकुलात जाली। बसकेक शिक्षण संचालक अनिल पवार, शिक्षण सचिव डीपी द्विवेदी आणि समितीचे हेर वांगडी आशिल्ले। बसकेत थारलां तें अशें, माध्यम प्रश्नाचेर ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार निर्णय। 21 ऑक्टोबरा सावन शेगीत 4 दीस समितीच्यो बसका, गरज दिसल्यार आनीकूय बसका घेतले। फुडल्या 15 दिसांत लोकांनी करच्यो सुचोवण्यो। लोकांनी सुचोवण्यो शिक्षण खात्याक दिवपाच्यो। शिक्षण खातें त्या सुचोवण्याचो अभ्यास करून रिपोर्ट तयार करतले। रिपोर्ट 21 ऑक्टोबरा पयलीं समितीच्या वांगड्यांक मेळटलो। बिरेस्तारा जाल्ल्या बसकेत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आदोगाद ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे आणि फोर्साचो सावयो लोपीस आशिल्लो। हे समितीच्यो शिफारशी आणि सरकाराच्या निर्णयाचेर सगळ्यांची नजर आसा। पर्वरेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार।
तिळारी धरणग्रस्तांक 5 लाख रुपया OTS दिवपाचे थारला। बिरेस्तारा मुंबय जाल्ले तिळारी प्रकल्पाचे स्थायी समितीचे बसकेन हो निर्णय जालो। समितीन 3 लाखांची भरपाई मान्य केल्या। उरिल्ले 2 लाखाचो विषय गोयचो मुख्यमंत्री आणि शरद पवाराचेर सोडला। 1100 शेतकारांक हो आधार मेळटलो। तिळारी सावन अस्नोड्या पायपलायन घालतले। धरणाचो क्लोजर टायम 1.5 म्हयनो थारला। तिळारी धरणग्रस्तांक सरकाराकडच्यान लुकसाण भरपाई मेळूंक नाशिल्ल्यान जानेरांत त्या लोकांनी तिळारीच्या कालव्यांत बसून आंदोलन केल्लें। त्या उपरांत महाराष्ट्र आनी गोंय सरकारान भरपाई दिवपाचें उतर दिल्ल्यान त्या लोकांनी आंदोलन तेन्ना फाटीं घेतलें। दरेका फामिलीक 5 लाख रुपया लुकसाण भरपाई दिवपाचें थारलां। जे 3 लाख आहा पळय ते एज पर स्टँडिंग कमिटी आहे आणि तत्वता तेका आमी मान्यता दिली। आता वयले जो 3 to 5 जे पळय आहा पळय ते तुम्ही शरद पवार आणि मनोहर पर्रीकर यांच्या भितर हे करून ते फायनलायज करपाचे, पूण ते डिसिजन हे करचे म्हणून जाले। दरेका फामिलीन नोकरे खातीर जांचें नांव दिल्लें त्याच्या नांवार ते पयशे मेळटले। त्या उपरांत त्या लोकांक नोकरेची मागणी करपाक मेळची ना अशी अट आसा। टोटल 5 लाख रुपया वन टाइम सेटलमेंट, मागीर तांचे जॉबाचेर खंयचोय अधिकार रावचो ना अशें। ते त्या फॅमिलीन जाका नॉमिनेट केल्या ताका जॉब दिवपाक जाय म्हणून ताका ते मेळटले। आणि सबमर्शन मध्ये जे लोक आसात तांकांच मेळटले, ते कॅनालच्या लोकांक मेळचे ना ते। तिळारी ते अस्नोडा मेरेन खावपा उदकाची पायपलायन घालपाक हे बसकेंत गोंय सरकाराक मान्यताय मेळ्ळ्या। 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या 1.5 म्हयन्या पुरतोच धरण बंद दवरपाचेर एकमत जालां। 15 ऑक्टोबर टू एंड ऑफ नोव्हेंबर हो क्लोजर टायम आसतलो म्हणून। कॅनल प्रॉब्लेम जाता, मदीं मदीं कॅनल तुटता फुटता, कितें जाता उदक लिकेज जाता, तेन्ना आमी तिळारी टू अस्नोडा बेसिनान पायपलायन अप टू तिळारी टू हे आमकां हे करचें म्हणून परमिशन दिवचें म्हणून अध्यक्षांनी सांगले, जर तुम्ही तुमच्या खर्चान करता जाल्यार तुमची तेका आमी मान्यता दिता म्हणून। पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। गोयचे मायनीचे ताकीचेर निरीचो रिपोर्ट ये मेरेन सुप्रीम कोर्ट निवाडो दिवचे ना। निरी रिपोर्ट दिवंक 3 म्हयने तरी काडटली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फेब्रुवारी मेरेन तरी गोयचे मायनिंगाचेर निकाल येवप कठीण। बफर झोन, मायनीचेर कॅपिंग आनी मायनिंग रेग्युलेटर हे 3 गजालींचेर कितें ते थारतले। गोयचे मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टान सेगीत 3 सप्तकां उपरांत सुनावणी बिरेस्तारा सोंपली। फुडली सुनावणी 22 ऑक्टोबराक जातली। गोयचे मायनिंग केसीचेर बिरेस्तारा सुप्रीम कोर्टात साळगांवकर, चौगुले आनी फोमेंतो या सगळें कितें तें फुडल्या सरकाराच्या हातांत आसतलें। ताका लागून गोयचे मायनिंग केसीचो फुडार सुप्रीम कोर्ट आनी फुडलें केंद्र सरकार थारायतलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।